आम्ही ते आंबट मोठे बसतो पहिले आमचे कॅल्क्युलेट असपाशी त्याचे जायचे नेगेटिव्ह केले जायचे केले मी पण जाऊ ना रॅली आशिल्ली तरी पूण ते टॉप फायट जिखलेलो आसा इतकं बरी करून सांगलो ते काय 25,000 कामं करले आम्ही 25,000 चले झाले सहज आपण लोकांना बसेल म्हणटाले पण माम तुम्ही इलेक्शना आधी सांगितले की या कोलवा तुमचे स्थान नाशिल्ले स्थान आयले जाल्यार खंय तरी जे डेव्हलपमेंट वर्क आसा जे हेल्थ इश्यूज आसा ते करतले जो पळय बेनावली आमी हे जालो आमी हेल्थ सेंटर आमी बेदालबाटी म्हाजे वाटे हाडले आमी पण तुम्ही कोलवा स्ट्रॉंग आशिल्ले हांगाय तुमकां खूब लोकांनी सपोर्ट केलो हय फेराली लोकांनी आनी बेदालबाटी लोकांनी सपोर्ट केलो because there are ma'am आणि दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी सध्या उरल्या वेल्डे आणि बेदालबाटी बेनावली also we are getting let this day get over. Whatever said and done, we are all here to defeat the BJP. Yes. So wherever up stand is going to be there is going to be against the BJP. So BJP against जे फॉर्मेशन आसतले थिंग आम आसतले आनी हे गोंयकारांक मान्य जातले. ही जी लीड मेळ्ळ्या सद्या रिकाउंटिंग चलता बट वी आर शुअर दॅट द रिकाउंटिंग इज गोइंग टू बी क्लियर्ड बट लोकांनी जो आज आपल्यागे दाखयलो हो वावर जो जो मामा गेलो जो आम आदमी पार्टी गेलो जो वावराचे आज वोट घालो सगळे जे व्हॉलंटियर्स जे कार्यकर्ता जे सगळ्यान काम केलो ही विक्ट्री तेंगे जावना आय थिंक दिस इज अ स्टार्टिंग सालसेतान एक स्टार्ट केला हो जो बदल आहा हो एकठांय जावन हो बदल आमी चेंज करतले आनी आमी मामा घेवन आज हे काम जे आमचे वावर तुम्ही कोलवा जिखल्या पळय चोय वी आर अ यंग पार्टी 10 वर्सांनी जरी तरी आमच्यांनी विथीन 10 years 2 आमदार दिवपाक एक ZP आलो आज आनी एक ZP फ्रेश इलेक्शन आज कॉमेस जालो सो आय थिंक इट इज अ ट्रेंड ऑफ चेंज आज सगळ्यांक एक मेसेज इज व्हेरी क्लियर BJP हॅज टू बी डिफिटेड आनी इफ BJP हॅज टू बी डिफिटेड अ युनायटेड माइंड हॅज कम टुगेदर अँड पीपल हॅव टू अंडरस्टँड की पॉलिटिक्स ऑफ चेंज म्हणून कितें हो पॉलिटिक्स ऑफ चेंज आम चालू केल्लो आज आम हिंगसून आमी आमगे कोलवा ZP इंतू गेलो so we will see how many more seats we are going to get in Goa and then we are going to take it ahead but this is a trend for 2027 everybody is getting ready to create a trend for 2027 in the whole idea is BJP आज defeat करपा जाय आणि BJP डिफीट करपा जाय जाल्यार लोकां मत कॉन्फिडन्स दिवपाचो आज आमी ZP कोलवा मध्ये लोकां मत कॉन्फिडन्स दिल्लो होच कॉन्फिडन्स आमी दुसऱ्या सिटा मध्ये दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो तुमकां दिसता की ज्या भाशेन तुमी पयलेच स्थान स्टार्ट केले क्लबांक मेळ्ळे युथाक मेळ्ळे फार्मर्सांक मेळ्ळे आनी द वे यू हॅड स्टार्टेड मच बिफोर अदर्स कुड स्टार्ट दॅट डेफिनेटली सी एवरीथिंग मॅटर्स वी आर नॉट बॉर्न पॉलिटिशियन्स आमगे कोण फॅमिली राजा ना आमगे फॅमिली राज म्हणून ना म्हणटरी आमी एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस every method is new every module is new and we are all sincere there is nobody here who does not belong to sincerity is priority honest politics without revenge politics without hate is all what we are doing and all what we are performing हे घेऊन आम मुखार चलो आम टाइम जाय पडटा आम नये पॉलिटिशियन म्हणटरी आम नये कार्यकर्ता आम नये यंग फेसीस म्हणटरी आमकां टाइम जाय पडटा आनी टाइम मेळ्ळ म्हूण आज आम हे करूं मेळ्ळें आमकां जर तर 100 म्हयने मेळ्ळे जाल्यार ही विक्ट्री हेच्या चड मार्जिनान जाता इट्स ऑल अबाउट हू इज अगेन्स्ट द BJP and who can defeat the BJP today we have shown we are there to defeat the BJP and because MAM and the Aam Aadmi Party is here to defeat the BJP people have voted for us we are here to defeat the BJP we do not want the BJP to continue in Goa